आमी पोस्टमॉर्टम करता आनी पोस्टमॉर्टमाक कितें फायंडिंग्स आसा तेजेर आमी दिता आनी मागीर पुलीस ते सुसायड एक्सिडंट किंवा हें ते एक्सिडेंटल काय सुसायड बिसायड गजाली ते डिसायड करतात. पण ह्यो ज्यो 5 ऑटोप्सी तितल्यो जवळ 4 ऑटोप्सी हांवें केले, एक दुसऱ्यान केले, पण त्यो सगळ्योच केसी सुसायड अशें म्हणप बरोबर न्ही. तातूंतले 2 ज्यो हँगींग आशिल्ल्यो त्यो अजून मेरेन तर सुसायड ह्या दृश्टिकोनांतल्यानूच पुलीस म्हणटात. बाकीच्यो ज्यो 3 आसा, इवन कालची सुद्दां, ती सुसायड म्हणपाक आमकां डिफिकल्ट एट द प्रेझेंट. ताचे आमी कांय रिपोर्ट्स दवरले आनी ते रिपोर्ट्स येतरी ते एक्सिडेंटल सुसायडल ह्यो गजाली येतल्यो. पण ज्यो 3 केसीस आसा तितूंतले एक जे हांवें स्वता इंट्रॅक्शन्स करून थोडे पुलीस, तांचे पेरंट्स, तांचे हेल्थ सपोर्टींग स्टाफ जे आसा तांचे कडेन पर्सनली आमी इंटरॅक्ट करता, तितूंत एक कळ्ळें की आनी ह्याच कॅम्पसांनी तर जे हाय प्रोफेशनल कॅम्पसीस आसा तितूंत व्हडलो प्रॉब्लेम सुरू जाला की हेल्थ निग्लेक्ट. आनी हेल्थ निग्लेक्टाक हितून सगळें येता तुगेलें. मागीर एब्यूज जावंक शकता, म्हणजे जे ड्रग ऑफ एब्यूज म्हणटा तेजे एब्यूज ऑफ इटींग हॅबिट्स हो नवो प्रकार सुरू जाला. कारण फाटली जी केस आशिल्ली तातूंत ऑलमोस्ट तांचे रुमाक हेल्थ टॉनिक्स जी आशिल्लीं ती भरलेले आशिल्ले, कॅन्स आशिल्ले. ताच्या पयलींच्या केसींक अशेंच जे प्रोटीन्स वगैरे फक्त नॉर्मल डायटा परस ताजेरूच डिपेंडंट आशिल्ले आनी हे हेंचे ओन हेल्थ कॉम्प्लिकेशन्स आसा. आनी एटलिस्ट ह्या तिनूय तूं अशे जे हॅबिट्साचे दुसरे हेजेर जे इफेक्ट्स जाता ते इफेक्ट्स पोस्टमॉर्टमा मेळ्ळे आसा आनी ताजे ओन इंटरप्रिटेशन्स आसा. सो हेल्थ निग्लेक्ट हो एक्चुअल प्रॉब्लेम. तेन्ना हेल्थ निग्लेक्ट सदांच हेल्थ मेंटल हेल्थाचेरूच आसा. तांचे अशें म्हणटा की तांचे कडेन ओन सेटअप आसा होल सपोर्टींग हेल्थ सेटअपाचो, जो ऑलमोस्ट हायर एज्युकेशनीन कंपल्सरी आसा. पण हांगसर एक मुद्दाम सांगूंक सोदता की ज्यो मागीर ते आमगेले हेल्थ थेरपी जावं जे एक्चुली आतां नवी स्पेशलायजेशन सुरू जालां पॅरामेडिक्साचें, ते ज्यो लोकांची ट्रेनींग आनी त्या लोकांचो एक्सपिरियन्स प्रॅक्टिकली ऑन ग्रावंड ते भुरग्यांक खरो सपोर्ट जावपाक वेल इक्विप्ड आसा, वेल ट्रेन आसा, हाजेर परत मॅनेजमेंटान रिव्यू करपाची खूब गरज आसा. प्रत्येक फावटी मॅनेजमेंट सांगता आमचे कडेन हो सपोर्ट आसा, पण तो सपोर्ट जे न्यू ज्यो चॅलेंजीस आसा ह्या अशे हायली इंटेलेक्च्युअल भुरग्यांच्यो त्यो टॅकल करपाक ही सिस्टम वेल इक्विप आसा काय ना हें ठरोवपाची खूब गरज आसा. हेजें एक उदाहरण दिता. आमचे HIV AIDS साठी कावन्सलर्स आसता. अशी एक केस जाली की दोनी घोव आनी बायलेन सुसायड केली आनी ती बायल प्रेग्नंट आशिल्ली आनी कांय ताचे केस पेपर नाशिल्ले. तेन्ना आमकां मातसो डावट येयलो की कितें रिजन आसतलें. तेन्ना हॉस्पिटल पेपरूच नाशिल्ले, तरी पूण आमी थोडो आमचो रिसर्च केलो आनी तेन्ना कळ्ळें की 8 दिसां पयलू ते एका HIV कावन्सलरा कडेन गेली. खूब जवळ जवळ 98-99 वर्सांची गजाल. सो आमी तेंच्या भुरग्यांचे हें सगळ्यांचे पोस्टमॉर्टम म्हणटा HIV टेस्ट केली आनी आवय बापूय आनी ते पोटां आशिल्ले भुरगे पॉझिटिव्ह सांपडले. सो आमकां दिसलें की हेजे रिजन आसूं शकता, कारण ती कावन्सलिंग करपी भुरगीं 25, 26, 27 वर्सांची आशिल्लीं आनी तेणी टिपिकल सांगताली तितून की तुमी जर दोगां पॉझिटिव्ह आसत जाल्यार तुजें भुरगें पॉझिटिव्ह जावंक शकता. आतां जर आमी जाल्यार ती जालीं, भुरगीं आमचे पॉझिटिव्ह जातलें म्हणना, पण तिणी ती सुसायड केली आसतली. हांवें हो इश्यू एड्स सेंटराच्या दिल्ली मेरेन पावयलो आनी तेणी एक नवी सिस्टम स्टार्ट केली की डमी थिंगा क्लायंट म्हणटा ते डमी क्लायंट धाडून ही कावन्सलिंग करता ती बरोबर कावन्सलिंग करता काय ना हाजेर परत रिव्यू जावपाक लागलो. तशी ही मेंटल सपोर्टाक इंस्टिट्युशनल लेवलाचेर जर आसा किंवा कोणी रिकमेंड करता जाल्यार तांकां परत ट्रेन करून तांचे रिव्यू करून नवे चॅलेंजीस खातीर कितें कितें प्रॉब्लेम्स आसता
हें तेंचे कडेन जाणून घेवपाची खूब गरज आसा. इवन ह्या हितूंतल्या एका अशे थेरपिस्टा कडेन हांव उलयलो तेन्ना ह्या नव्या भुरग्यांचे चॅलेंजीस बाबतींत तांकां कांयच खबर नाशिल्ली. सो ह्या गजालीचेर ब्रॉडर एस्पेक्ट हांव फक्त तुमी म्हणटात त्या इन्स्टिट्युशनान पुरतो विशय उरूं ना. हांगासर जी सगळीं नॅशनल लेवला वयली इन्स्टिट्यूट्स येयल्या त्या सगळ्यांचो भुरग्यांचो ओन प्रॉब्लेम्स आसा. तेंचे एडमिशन्स जाता, कितलीं भुरगीं थंय अनकॉन्शियस कॉन्सन्ट्रेटींग हॉस्पिटलांत हाडटा. आनी तांचे आनी एक आसा की तेंचे ब्लड टेस्ट वगैरे करपाक ती परमिशन दिना, कारण तांणी परमिशन दिले बगर ब्लड काडूं शकना. हो प्रॉब्लेम सद्या फक्त ह्याच इन्स्टिट्युशनांनी सगळे हायली इंटेलेक्च्युअल जी इन्स्टिट्युशन्स गोंयांत येयल्या तितूंत सगळ्या चलता. आनी तितूंतल्यान खरें पिक्चर मेळपाक कांयच आमकां उपाय ना. सो ह्याचेर थोडो एडमिनिस्ट्रेशनाचेर खूब अभ्यास करचो पडटलो किंवा तेजेर सोल्युशन्स काडचें पडटलें की अशी भुरगीं जेन्ना आसता तांच्या रेग्युलर चेकअप्सा बरोबर जेन्ना ते अशे अनकॉन्शियस स्टेटीज सम कॉन्शियस स्टेटीक खंयच्यान खंय भायर वोन येयल्ले आसता हें आसता तेन्ना टेस्ट करपा खातीर परमिशन कंपल्सरी करपा खातीर कांय रुल्स येवप गरजेचे आसा. आमचे जे रुल्स आसा ते कोणान केलो एक्यूज येयल्लो आसा पुलीस केसी आसा तितून आमी ते ब्लड काडून टेस्ट करूं शकता. पूण ह्या भुरग्यां खातीर आमी कांयच करूं शकना. आनी ताजेच आयज जर इतल्या एक्स्ट्रिमाचेर पावलो आसत जाल्यार तें एक रिजन्स जेचे खातीर आमी तेंचे टेस्टिंग बिस्टिंग कांय करूं शकना. आतां आमी डेथ जातरी टेस्टिंग करता आनी ह्यो कांय गजालीच मेळना, कारण ह्यो जे ते ड्रग्स किंवा प्रॉडक्ट घेतले आसता ते तेंची बरी हेल्थ आसता तेन्ना आसता. जेन्ना ते सिकनेस सुरू जाता तेन्ना तेणी ते बंद केल्ले आसता, पण ताची डॅमेज तेंच्या ऑर्गनाचेर ऑलरेडी जाल्ली आसता. सो आनी एक अपील आसा की कांय मिडियान स्पेक्युलेशन करता आसतना मातशें हातूंत कॅर घेवचें. एक मुद्दाम फाटल्या केसीचे मुद्दाम सांगता हांव की एका प्रिंटेड मिडियान एक ड्रग ACE नांवाचो ड्रग ते रिपोर्टान मेळ्ळें हें पब्लीश केलें. हितून म्हाका ऑब्जेक्शन्स कांयच ना. पूण ते मिडिया पर्सनान म्हाका कॉन्टेक्ट केल्लो. हांवें सांगलें ताका बाबा हांवें ती केस करूं ना आनी चवथीची सुटी आशिल्ल्या कारणान तेजे हांव अभ्यास करूं पावना आनी म्हाजे कडेन तो आजून रिपोर्ट पावूं ना. तरी पूण दुसरे दिसा तेजे न्यूज पब्लीश जाली. द हायट म्हणल्यार तो ACE ड्रग्स आनी तेजे शॉर्ट फॉर्म आशिल्ले आनी तेजे फूल फॉर्म कितें हें तेजे आमच्या कॅटलॉगान आसता. तर हेणी आनी कोणा कडेन तरी गुगल सर्चान घातले आनी खंयचो ड्रग म्हणून पब्लीश केलो तर इन्फॉर्मेशन आनी तेजे लोकांचे रिएक्शन्स घेतले ते ACE इनहिबिटर्स म्हणून. आतां ACE इनहिबिटर्स हे ब्लड प्रेशराक कंट्रोलाक करता. आतां मेरेन पब्लीश स्टोरी कशी जाली की त्या ब्लड प्रेशराच्या टॅबलेटीच्या ओवरडोस जावन तो भुरगो मेलो म्हणून. एक्चुअली जे ACE मेळ्ळा ते पॅरासिटामॉलाचे पॅरासिटामॉल घेतलेले ताचे फायंडिंग्स. आनी जेन्ना पॅरासिटामॉल म्हणटा ताका जोर येयल्लो. ताका जी कंडिशन्स जी आमकां सापडल्या इन्फेक्शन्स हे क्रॉसीन सापडला तेतूंतल्यान एक कन्फर्म जालें की तेज्या पयलीं ताका जोर येतालो जो तेणें निग्लेक्ट केलो. आतां आपुणूच जावन जी इंटरप्रिटेशन पब्लीश करप किंवा काल सुद्दां सगळ्या मिडियांनीच ती सर्कमस्टान्सीस पळोवन सुसायड अशीच पब्लीश केली आनी ताचे हांव पेरंट्सांक मेळ्ळो ते ऑलमोस्ट पेरंट्स अशे स्टेजीक आशिल्ले की ते स्वताकूच ब्लेम करताले की तांचे कांय शॉर्टफॉला लागून तेंचे भुरगें गेलें आसतलें. पूण त्या केसीचे सर्कमस्टान्सीस थोडे वेगळे आशिल्ले. जाका सुसायड म्हणचे पर हेल्थ निग्लेक्ट तितून म्हयनोभर ताजो खूब जाल्लो आशिल्लो. तेजे डिप्रेशन्स आनी त्या डिप्रेशनाक लागून तेणी हेल्थ निग्लेक्ट केल्ले. ताका लागून जे कॉम्प्लिकेशन्स जाली तातूंतल्यान तेजे डेथ जाला. हें इवन ते पेरंट्सांक सुद्दां पटलें तांचे कित्याक लागून तिणी जो प्रोसेस जो भुरग्याचो पळयलेलो तितूंत ह्यो सगळ्यो स्टेप वायज घडत गेल्ल्यो.